सावंतवाडीसून शिरोड्यासून आमकां धाकटुल्या टेम्पोनी नुस्तें येता आनी हे आमचे लोकल लोक खावपी नुस्तें, जी ती पापलेटां आसूं, मोडशे आसूं, तामाशे आसूं और इसवण आसूं, लेपो आसूं, थिंगासून जेन्ना येता आमचे म्हापसा मार्केट आख्खे बार्देजान हें नुस्तें पावता. आनी खंय तरी म्हाका दिसता हें नुस्तें बंद जालेल्याक बाजारान म्हापशा नुस्तेंच ना. स्ट्रिक्ट मेजर्स आसपाक जाय, पूण खंय तरी आमचे जे फ्रेश फीश येता, जे इम्पोर्ट जाल्ले दुसरे स्टेटींतले 2 वरांनी जे पावता, हिंगासर खंय तरी तेंच्यांनी रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय. आनी जे तेणी मेजर्स सांगल्या की वी वील चॅक और दे शूड हॅव FDA परमिशन, ते कितें ते फॉर्मेलिटीज चालूच उरलो न्ही, पूण गोंयकारांक एफेक्ट जावपाक उपकारना. गोंयकाराचे जे मेनूचेर नुस्तें आहा एवरीडे, फीश करी रायस, हें बंद जावपाक उपकारना. कित्याक गोंयकार आयज भितरल्यान दुखवल्लो आहा, तांकां दूख जाल्या, पूण ते उलोवंक सोदिना. कित्याक ताका उलयत जाल्यार फॉर्मालिनाचो उगडास येता आनी थोडे जाण भियेता उलोवपाक. आय एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. सो what measures requires to be done, all the measures requires to be done should be followed, but do not ban the import of fish into Goa, because आमच्या गोंयान ते नुस्तें मेळना जे आमी म्हणटा व्हायट किंग प्रॉन्स, टायगर प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, हे गोंयान ना. चुकोन मेवता आमकां, थोडे 1-2 बोटींग मेवता, विच इज नॉट सफिशियंट. हे त्रास गोंयान जावचे न्हू. आनी आमचे लोकल लोक जे रेस्टॉरंट आयज चलयता, सिटीजीन आसूं वो कोस्टल बेल्टाक आसूं, तांकां आयज त्रास जाल्ले आहा. आयज 800 रुपया किलो, 900 रुपीज किलो इसवण जाल्लो आहा. मोडसोय तोहोच जाल्लो आहा. पापलेटां तर तूं मेवत ना. सो ही हुंयसून येता, खाली आर्टिफिशियली प्रायस वाडलेलो आहा. हे जावचें न्हू म्हणून म्हाजी मागणी. आमी लेटर केल्लें आहा ताका सारके, आनी हे लेटर आयज ताका पावयतले आमी. कॉपी चीफ मिनिस्टराकूय केल्ली आहा. आनी म्हाका दिसता हेचेर चड कोतो दितलो. हांव तेजेशीन फोनाचेरूय उलयल्लें आहा की तुवें मेजर्स घेतले ते एकदम बरे, स्ट्रिक्ट मेजर्स जावपाक जाय, पूण दॅट इज ओन्ली शूड बी लिमिटेड टू फॉर्मालिन लेस फीश. तेजे चॅकिंग जे कितें करपाक जाय, दे कॅन लायक आमचे 108 एम्बुलन्स खंय आसता तशी तसले तेंची 2 गाडयो आसूनी, दे कॅन गो इन एवरी मार्केट चॅक, दे कॅन गो इन सुपर मार्केट्स एंड चॅक फॉर्मालिन लेस फीश. पूण दुसऱ्या नुस्त्याक एफेक्ट जावचे न्हू. लोकांचे मनान जो आयज दुबाव आहा की हे सगळे नुस्त्याक फॉर्मालिन लायिल्लें आहा, म्हाका दिसता हे खंय तरी चुकीची गजाल आहा. एकटो कोण फॉर्मालिन लेस्ड फीश पावसान घेवन येतालो, तेज्या खातीर आयज आमकां त्रास जाल्ले आहा. हें जावंक जायना आनी लोकांच्या मनानसून हो दुबाव वचपाक जाय. थँक्यू. मायकल, म्हाका सांग, ते इन्सुलेटेड ट्रक गरज ना तशें दिसता? सगळे जाय. नाव विथ द टायटनिंग ऑफ डिपार्टमेंटान जे टायटन केला सगळे, हितून ट्रक्स वील बी इन्सुलेटेड. फ्युचरान सगळे ट्रक लोक हाडटले, पूण 2 वरांनी जे नुस्तें गोंयान पावता, आय एम टॉकिंग अबाउट फीश फ्रॉम शिरोडा, सावंतवाडी ते वाटेन जे हे आहा, 2 वरांनी पावता गोंयान म्हापसा मार्केटान, ते आयस घालून हाडटा. कारवार रोखडेच पावता, मालवण सारकें फास्ट आहा तें. सो तेका प्रॉब्लम ना, ते आयस घालून गोंयां पावचे आनी आमचे गोंयकारांक जे नुस्तें एवरीडे घेता फ्रेश फीश ते मेवचे, हे आमची मागणी. मायकल, एवरेज म्हणटाली फॉर्मेलिन वॉज इन परमिसिबल लिमीट. हय, हांव सडनली हे जाल्यार हितून दोन भाशेनी गजाली आहा. ते हितून पॉलिटिक्सूय सुबेज जाल्ले आहा. देर आर सम फ्यू पीपल, 15 लाख पॉप्युलेशन आमचे, तितूनसून 500 लोक बॉब मारता हिचेर सोशल मिडियाचेर. सोशल मिडिया आयज फ्री मेवल्ले आमकां. सोशल मिडियाचेर आयज तूं कितें घाल, इट स्प्रेड्स लायक वायल्ड फायर. आनी सोशल मिडियाचेर पळोवन लोक थोडे जाण नुस्तें खावपाक भियेता आयज. एक्चुली तशें नाच तें. आमचे लोकल फिशरमॅन सगळे नुस्तें हाडटा, ते दुबावान पळयता आयज लोक. कित्याक सोशल मिडिया म्हणटा तेजेर बरयल्लें आहा की बाबा हें सगळें नुस्त्याक फॉर्मालिन लेस्ड. सो म्हाका दिसता ते सारकी चुकीची गजाल. अशें नाच.
फॉर्मालिन लेस फिश यूज टू कम फ्रॉम ऑल दोज पार्ट्स. आंध्रा ते सायडीनसून, तमिळनाडू ते वाटेनसून ते बंद जावपाकूच जाय. आनी जे कोण हाडटा ताका अरेस्ट जावपाक जाय, तेजेर केस रेजिस्टर करपाक जाय. पूण आमचे लोकल लोक जे नुस्तें धोत्ता आनी आमचे नेबरींग स्टेट जे तेंकवान आहा स्टेट ते जे नुस्तें धोत्ता ते हाडपाक बंदी घालूंक पारना. गोंयकार नुस्तें खावपी एवरी डे आनी गोंयकाराक त्रास जावंक पारना. हो गोंयकाराच्या मनान कोणें दुबाव घालूंक पारना. म्हाका दिसता गोंयकारान इग्नोर करपाची आयज गरज आसा सोशल मिडिया एज फार एज दीस फॉर्मालिन इश्यू इज कन्सर्न. ह्या दिसांनी नुस्तें मेळना जाल्यार केन्ना मेळटलें? पावसाची गजाल ती. आमी असेंब्लीन डिबेट केल्या ती पावसाची गजाल. पावसान नुस्तें जे येता आमकां इम्पोर्ट जाल्लें फॉर्मालिन लेस फीश, आयज आमी सिजनाक पावले. दॅट बॅन पिरियड इज ओवर, सो एवरीवेअर फीश इज अवेलेबल. बट ते नुस्त्याक दुबावान पळयता लोक. हें जावचें न्हू. What about the exports? Is the government thinking of? You cannot ban like that export of fish from out of the from Goa to out. It is their business. Whoever is doing, we cannot stop that. Same way we cannot stop the import. Now, what the concern is what? Formalin-less fish. Because of that, everybody is scared. The government minister आपल्याचेर ब्लेम कित्याक घेवचे म्हणून इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा ही हॅज पुट दिस बॅन टू टायटन ऑल द स्क्रूज. सो लोकांनी मेजर्स घेवचे म्हणून तेजे एक हें आहा, विजन आहा. बिझनेसमॅन जो कोण भायरसून नुस्तें हिंगा हाडटा तेणें लायसनां काडची, FDAची लायसन काडची, सगळें काडचें म्हणून तेचें एक कन्सर्न आहा. आय अंडरस्टँड हीज कन्सर्न. पूण एक घरान जो तर धाकटुलो हुंदीर गेला आनी तो सगळें खाता आनी फायली पिड्यार करता आनी कितें पिड्यार करता म्हणून घराक उजो लावप ना. हे माझे मत. आता तो इब्राहिम इज वन ऑफ द माफिया. सो तेका धरा न्हू. आता तू म्हणटाय सो तो जो तर कोऱ्यांनीच कोण तरी एकटो मनीस फॉर्मालिन लेस फीश गोंयान हाडटा तेजेर कारवाई जावपाक जाय. तेका तेजेरूच न्हू, कोणूय आसूं तो, तेजेर कारवाई जावपाक जाय. आनी even law if it has to be amended as far as formalin less fish or adulteration of vegetables asu meats asu कितेंच आसूं हुंय जो कोण आमचे जिवा कोडे कोण खेवता as far as food is concerned, safety तेका भितर घालपाक जाय. there shouldn't be any bail also for that person. पण तुका दिसता आता तो आता ते सायडीन कर्नाटकांत चॅनलायज करतो ना. 6 months बॅन पिरियड ही जावची ना. हांवें तेजे कडेन मागणी घातल्या. तेणें सांगला फाल्यां नाल्यार परवा आमी बसया म्हणून. सोल्युशन हेजेर येवपाक जाय. बॅन म्हणटा पळय तें आसपाक जायना. फीश कॅनॉट बी बॅन. फाल्यां कोण म्हणटालो आय हॅव फावंड सम फ्रुट्स वीच आर डिप्ड इन दॅट कितें तरी घालतात ते क्लोरीन वॉटर ओ कितें तरी घालतात टू रायपन दॅट. सो बिकॉज ऑफ दॅट सगळे फ्रुट्स बॅन करया गोंयांत येता पळय ते. एक मनशान केला म्हणून केळी ती फोर्सिबली रायपन करता. तेंच्या खातीर सगळी केळी बॅन करया. कोण म्हणटा चिकन इज नॉट गुड, तेका कितें इंजेक्शन घालून वेट वाडयता म्हणटा तेजी म्हणून सगळें चिकन बॅन करया. म्हाका दिसता वी हॅव टू बी रिस्पॉन्सिबल अँड वी हॅव टू ॲक्ट रिस्पॉन्सिबली. ऑनरेबल मिनिस्टर इज ॲक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ही ऑल्सो नीड्स टू सी दॅट फिश इज द स्टेपल डायट. आयज नुस्तें नाल्यार कोण जेयना. सगळे बर्गर खावपाक लागल्या आनी ते कितें ते कसलें चिकन ते मेवता पळय ते KFC आनी ते शवर्मा ते खावपाक लागले. नुस्तें थोड्यांनी सोडलां फॉर्मालिन म्हणून. फाल्यां जर आमी म्हणत चिकनानूय तेंच आहा पण इंजेक्शन मारला ते सोडटले जाल्यार म्हणत भाजयेचेर कितें स्प्रिंकल केला. लोकांची मनां सोशल मिडियान थोडी भ्रश्ट केल्ली आहा. ते लोकांनी ते सोशल मिडियाचेर चड डीप भितर वयचे न्हू. हे म्हाजे आनेक मागणें. पुढे आमचे ट्रेडिशनल पळय फिशरमॅन आहा पळय तांकां आतां ह्या दिसांनी भरपूर गिरायक जाता. ना त्रास जाता. तेंकाय त्रास जाता. डोंट थिंक लायक दॅट. तेंकां जेन्ना मार्केटान वयता थिंगासरूय तेंचे हें चॅक जाता फीश. कोंगडचे फिशरमॅन म्हणटा आमकां मार्केटान वचपाची गरज ना. तूं सांग म्हाका फीश कोल्ल्या मॅकरल बारीक मॅकरल मोठे मॅकरल ताल्ले आनी येयल्ल्यो. बाबा
गोंयान जे ट्युरिस्ट येतात तांकां पॉफ्रेटूय खावंक जाय, तांकां किंग फिशूय खावंक जाय, आमच्या लोकल लोकांकूय पॉफ्रेट खावपाक जाय आनी किंग प्रॉन्स खावपाक जाय. खंयचो लोकल लोक किंग प्रॉन्स खायना? सगळे लोक खातात. पॉफ्रेट कोण खायना? इसवण ना जाल्यार रुचीक ना म्हणटा, हे हो वीक बरो वसोंक ना म्हणटा आमचे लोकल लोक उलयता. सो हे खंयसून येता? हे सगळे ते सायडीनसून येता, मालवणसून येता, कारवारसून येता, मँगलोरसून येता. सो हे जो तो नुस्तें, इफ इट इज नॉट फॉर्मलिन लेस्ड, इट इज व्हेरी मच एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ गोवा. पीपल वॉन्ट दिस. पण म्हाका सांग So आमचे imports and exports cannot be banned. There has to be some mechanism which the department has to come. The concern raised by the Honorable Minister is valid and it has a point. So what he is trying to do here, he is trying to tighten all those gaps which are there, which they are the people who are importing fish, who are trying to use those gaps to bring formalin laced fish into Goa. He is trying to tighten them. It is all acceptable, but at the same time, do not stop trucks which are bringing fresh fish into Goa. This is my Goan demand. trawlers, they don't catch pomfrets and viswan. 1%. 1% only. आमचे गोवन वॉटरजान नात न्हू ते. आमचे गोवन गोवन वॉटरजान जेन्ना येता ती पॉफ्रेट, इट इज कम्स ओनली इन once a year. That is somewhere in September they come. So most of the fish which is available is that side in Karnataka waters, Maharashtra waters. There are plenty of pomfrets and kingfish and all ती those. फिशिंग जेटी वचत जाल्यार विसवण मेळता मरे ते ट्रॉलरांनूच हाडटात मरे. थोडे हाडटात. It is very limited, not sufficient for our big industry and the people of Goa. So we have to have fish imports coming into Goa. Then only the demand will be. But most of the fish has been exported from that only. From That is BT. very small quantity which is getting. Small exported. quantity now, sir. Michael, extreme situations demand extreme measures, and I'm sure the government wisely has banned the fish in Goa. So why do you demand fish to remove the ban? See, again I am People telling you. upset. No, People are no. not eating fish because they are really See, upset. लोकांचे मनान घातला तुका सांगता न्हू. Gatla no, सोशल people मीडिया have जे already आहा, know about it. It's not सोशल only मीडिया social जे media, आहा, it's spread by the word of mouth also. ना ना It's not only social media. सोशल मीडिया जे आहा ती दाखयता दिस इज फॉर्मलिन लेस फिश म्हणटा. आता कोण जाणा ते खऱ्यांनीच फॉर्मलिन लेस फिश ऑर नॉट. आतांचे उलयता. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेन इट वॉज कॉट. That was at that particular time when there was fish ban in Goa, fishing ban in Goa. Like you could not go into the sea. But today we are in the season. If we talk today that formalin less सगळे fish formalin less जाल्यार लोकांची मनां जी आहा ती चेंज जातली न्हू. आयज लोक भियेल्लो आहा नुस्तें खावपाक. So confidence has to be built. Measures has to be taken by FD. I am not saying no. But there cannot be a ban. If there is a ban, there is problem. गोंयकार लोकांकूच मेळचें ना. फॉरगेट द ट्युरिझम सेक्टर. ट्युरिझम सेक्टर इज सेपरेट. गोंयकार लोकांक खंय मेळटलें नुस्तें खावपाक इफ देर इज बॅन. सो वॉट modalities needs to be worked out to take a FDA license to bring in the fish from Shiroda to Goa, from Sawantwadi to Goa, wherever it has to be brought. That has to be done. But there is no unity in the government regarding the on this issue. No, I have made letter to him also. I am also going to talk to him because it is in the interest of that such type of notification coming will be bad for Goa. People, besides the Goans, all the Indian tourists who come, restaurant वाल्याक, आमचे लोकलाक, गोंयकाराक और हॉटेल ओनराक तेजेर कितें तरी एक प्रॉफिट मेळता. कित्याक फिश म्हणजे when you serve fresh fish, people are ready to pay a good price. Are you going to take this issue with central and Maharashtra government? No, I am taking this issue directly with the Chief Minister. I am going to talk to him also. Only last question. My question was specific regarding Narayan Rane. Given some thought. Narayan Rane bin eka lagona. See, we are concerned about Goans. We are concerned about the tourists coming into Goa. We are concerned about the economy of the state today, which is on tourism. Plus the Goan fish eaters. सगळे ऑफिसाक जे पणजे वयता, परवरी वयता, ते जितके खानावडीन वयता तितले खानावडीन ते कित्याक वयता? फिश करी रायस खावपाक. तो तांकां दाल खावपाक जाय ते घरा कडसून हाडटले, दाल आनी रायस. So fish curry rice cannot be stopped.
सगळी रेस्टॉरंटां ही बंद पडटली, एकूय उरचें ना. सो वी हॅव टू थिंक इन द लार्जर एंगल. वी कॅनॉट थिंक बॅन घातलें जाल्यार हें सोल्युशन जालें म्हणून जावचें ना. सोल्युशन काडपाक जाय. FD officers have to be strict, have to do all the required checking, and fresh fish which is coming directly from the sea, from the jetty over here, should not be banned from entering the state of Goa, is what we have to say.